म्हापसा म्युनिसिपालिटीन येल्ले आसा आनी थंय पळयता की जे कर्मचारी आसात, जे स्टाफ आसात ते खंय तरी एबसन्स दिसता आनी खंयचीच खुर्चेर एकूय स्टाफ थंय दिसना. सो तेजे फाटलें कारण कितें काय जाणून घेवपा खातीर आयज आमी तुमचे कडेन पावले. रायट फ्रॉम द टॉप जे आमचे म्हणटा इन्स्टिट्यूशनचे जे मॅनेजमेंट आसा पळय, चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन जावं CEO जावं हेड क्लार्क, सगळे आमचे जे सेक्शनाचे जे हेड्स आसा तेंच्या पासून जे इनडिसिप्लीन म्हणटा पळय ते सगळे आयज दिसून येयला अशें म्हाका दिसता. हांव सदांच सगळ्या मिटिंगेक आनी सद्या जे आमचे डिस्कशनां जाता तितून हांव सदांच म्हणटा की आमच्या हे जे एक वायब्रंट आनी बरी आमची जी सिटी आसली तेच्या वयर जे मॅनेज करपी बरें एक इन्स्टिट्यूशन एक 20 वर्सां पयलीं जे चलतालें पळय ते इतलें आतां लेथार्जीक, बेकायदेशीर आनी इनडिसिप्लीन इन्स्टिट्यूशन जाल्लें आहा. आयज हांव सादारण 12:45 आयज म्युनिसिपालिटीन थोडे इनवर्ड करपाक म्हाजे पेपर येयल्लो, जाल्यार हांवें ग्रावंड फ्लोरार आमचे एडमिनिस्ट्रेटीव सेक्शन, इंजिनियरींग सेक्शन, इनवर्ड ह्या तिनूय सेक्शनान पळयलें. म्हाका दिसता 3 का 4 लोकां वयर स्टाफ कोणूच हांगा प्रेजंट नासले. सगळे जे आमचे रिकॉर्ड सेक्शन आसले ते ओपन आसले, फायली तश्योच ओपन, सगळे डेस्क, सगळे पेपर आसा तशे फायली सांडलेल्यो. आनी म्हाका मागीर कळोन येयलें की आमचे सगळे स्टाफ ते MLAक वीश करपाक, बर्थडेचे विशीस दिवपाक म्हणून MLAच्या घरा गेल्ले. आनी तशीच आमकां सादारण 11:15 सुमार एक मॅसेज येयल्ली आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या ग्रुपार की MLA आपल्या कडसून एक हॉर्स वॅन म्युनिसिपालिटीक डोनेट करता CSR इनिशिएटिवाच्या थ्रू. जी बरी गोश्ट आहा आनी हांव MLAकूय बरे विशीस दिता. आयज तेचो वाडदिवस म्हणून ताका हांव बरे विशीस दिता. पण आमी एक गोश्ट याद दवरपाक जाय की म्युनिसिपालिटीची जी इन्स्टिट्यूशन आसा ती नो वे असोसिएटेड आसा MLAच्या बर्थडे सेलिब्रेशनान कितें काम करपाच्या खातीर. आनी जर म्युनिसिपालिटीच्या स्टाफाक अशें लमसम सगळे जाण उठून जर MLAच्या घरा वचपाचें आसलें जाल्यार दे शूड बी गोईंग ड्युरींग लंच आवर, नाजाल्यार आफ्टर 6 o'clock जेन्ना तेंचे वर्कींग आवर्स सोंपता तेन्ना. एज इट इज सगळे म्हापशाचे लोक आनी बाकीचे जे आमचे हांगा विजीट करता ते सदांच कंप्लेन करता की आमचें काम म्युनिसिपालिटीन ज्या तरेन जावपाक जाय, ज्या टायम लिमिटा भितर जावपाक जाय, जावं ज्या पद्दतीन जावपाक जाय त्या प्रमाणे जायना. आमचे जे इनवर्ड सेक्शन आसता ते 1:00 बंद जाता आनी 2:00 परत सुरू जाता. तशें आसतना 12:45 जेन्ना हांगा कोण मनीस इनवर्ड करपाक येता गरमेन, तेन्ना ताका 2, 2:15 जायसर परत रावचो पडटा हांगा इनवर्ड करपाच्या खातीर. सो अशें कित्याक जालें? हितून एक म्हणजे सामकी वयरसून सकयल पर्यंत इनडिसिप्लीन दिसता. कित्याक हॉर्सवॅन डोनेट करता आमदार इनिशिएटीव घेवन, हितून बरी गोश्ट आहा, हांव तेज्या बद्दल कांयच कंप्लेन करिना. इवन आमचे स्टाफ ताका बरे विशीस दिता, हेच्याय बद्दल हांव कांय कंप्लेन करिना. पण जो ह्या इन्स्टिट्यूशनान काम करता तेणें आपल्या ड्युटी तर्फे पयली प्रायोरिटी थंय दिवपाक जाय. पयलीं आपल्या म्हापशाची जी सर्वीस आसा, जी लोकांची जी सर्वीस करपाच्या खातीर ताका हांगा अपॉयंट केला, जो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसूं नाजाल्यार तो परमनंट आमचो स्टाफ आसूं, जावं वायस चेअरपर्सन जावं चेअरपर्सन आसूं, पयली प्रायोरिटी ह्या इन्स्टिट्यूशना कडेन आसपाक जाय आनी पयली प्रायोरिटी म्हापशेकारांच्या सर्विसा कडेन आसपाक जाय. आनी हांव शुअर आसा की इवन आमदार हेजेर मान्यता दितलो की ते जर म्युनिसिपालिटीच्या स्टाफाक आमदाराक मेळपाचें असलें, जावं आमच्या वायस चेअरपर्सन जावं बाकीचे जे कावन्सिलर तांकां तो एक स्पेशल टायम तांकां दिवपाचो 6च्या मागीर, नाजाल्यार लंच तेजे ब्रेक 1 ते 2 टायम आसता पळय तेच्या मदीं. अशें कांय गरज नासली की ड्युटी सोडून ज्या टायमाक आमी काम करपाक जाय त्या टायमाक हांगासर सगळें ऑफीस ओपन सोडून. म्हाका सामकें आयज दिसलें की एक म्हणजे हितून सेक्युरिटीचो व्हडलो इशू जावपाचो. खूब फाटी आमी पळयल्या की खंयच्या 1-2 पार्टीचे लोक हांगा येवन तेंच्यांनी धुमाकूळ घातलेलो आहा. तशेंच खूब फाटी थोडे सोशल एक्टिविस्ट येवन केन्ना फायली उखलून वयता, तेंच्या अगेन्स्ट कंप्लेनी जाल्ल्यो आहा, फायली हांगा शेणटा. हे जेन्ना आमी खबर आसा हितून सेन्सिटीव मटिरियल आसता, लोकांचे पर्सनल प्रॉपर्टीचे डिटेल्स आसता, हितून आमचे म्युनिसिपालिटीचे सेन्सिटीव मटिरियल आसता, हे सगळे ओपन सगळे सांडून रिकॉर्ड सेक्शन आमचे जे आसता तितून लास्ट 25, 30, 40 वर्साचे जे रिकॉर्ड्स आसता, इवन ते रिकॉर्ड्साचो सेक्शन ओपन सांडून कंप्युटर्स हांगा ओपन आसता ते सगळे ओपन तशें आसा तशें सांडून आमचे स्टाफ गेले. सामके इरिस्पॉन्सिबल, सामके इनसेन्सिटीव टुवर्ड्स सगळे आमचे जे डेटा
जे सेन्सिटीव मटिरियल जे डेटा आमचे आसा सगळ्या म्हापशेकारांचे ते पासून सगळे ओपन आयज सांडून आमचे स्टाफ गेले. सामके रिस्की आनी इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रायट फ्रॉम चेअरपर्सन टील जे आमचे भायर सेक्युरिटी खातीर जावं लेबर आमचे उबे रावता पळय सगळ्यांक हांव म्हणटा की आयज तुमी सामके इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर केला. सोडून जे थोडे एक 10 स्टाफ भितर आयज आसले जे रिस्पॉन्सिबली आपलें काम करताले आनी तांकां हांव खरेंच मान्यता दिता की तुमी रिस्पॉन्सिबल स्टाफ जावन आयज तुमी रावले परत आनी तुमी तुमच्या टायमा प्रमाणे जे ड्युटी आसली ती तुमी काम करताले म्हणून. ह्याच कारणाक लागून खंय तरी फाटल्या दिसांनी ज्यो फायली मिस जाताले हे एक कारण आसूं शकता. ना फायली मिस जावपाचे हितून 2-3 कारणां आसा. एक म्हणजे आमी म्हाका दिसता एकदां पयलीं पळयल्लें की एक जो आमचो लोकल एक एक्टिविस्ट आहा तो एकदां एक ऑफिसान भितर सरून फायली काडटालो. आतां अशें जर आमी ओपन सगळें सांडून वयता जाल्यार आमी एक ऑप्शन दिता न्हू. जशें आतां पुलीस जर पेट्रोलिंग करिना आनी जर सेक्युरिटी प्रोवायड करिना जाल्यार चोरांक ऑब्वियसली एक कितें म्हळ्यार इन्स्पिरेशन आनी इजी एक्सेस गावता हांगा येवन जाय तें करपाक. सो आयज आमदाराक वीश करूंक गेले फाल्यां आनीक कितें तरी फंक्शन आनीक लागीं खंयचे तरी देवळान जेवण आसतलें म्हणून वयतले. सो अशें जर स्टाफ सगळे अख्खें ऑफीस जर एम्प्टी सांडून वयतले आनी जर तुमी व्हिडियो पळयशीत जाल्यार म्हाका दिसता 2-3 जाण ना एक जर 4-5 गुंड भितर येयले जाल्यार ते 2 स्टाफांक मारून सगळे उखलून व्हरतले भितरले. हांगा कॅशियर डेली एक्सेप्ट लाखांनी रुपया एक्सेप्ट करता हांगा कॅशान. इवन त्या सेक्शनान जे 2-3 लेडीज जे बसता तांकां ओवर पावर करपाक काय व्हडलें डिफिकल्ट ना चोर जर भितर सरले जाल्यार. सिक्युरिटी कशी कितें आहा हांगासर? सिक्युरिटी एज गूड एज झिरो न्हू. कित्याक एक्चुली आमची सिक्युरिटी हांगा नाच. CCTV कॅमेरा आनी आमचे लेबर आनी बाकीचे स्टाफ आसता. जेन्ना स्टाफ आनी जे आमचे लोक जे आसा भितर हे पळोवनूच कोण असले इन्स्टिट्युशना भितर असले काय क्रिमिनल एक्ट करपाक भितर सरचो ना. पण आयज आतां हांव एक्चुली शॉक जालो पळोवन ही परिस्थिती की वयरसून सकयल पर्यंत सगळे सेक्शन खाली आनी आनीक शॉक जालो की आमदार तांकां एंटरटेन करता म्हणजे तेजी चूक ना हितून. पण चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन अख्ख्या स्टाफाक इन्वायट करता खंय तरी आनी ही काय म्युन्सिपाल्टीचो इव्हेंट न्हू. जर म्युन्सिपाल्टी तुमी जर अशें एन मास सगळ्यांक इन्वायट करता खंय तरी जाल्यार भायर कुलूप घाला नोटीस घाला भायर आनी बंद आहा म्युन्सिपाल्टी म्हणून म्हापशाच्या लोकांक नोटिफाय करा न्हू. मागीर कोण हांगा जर म्युन्सिपाल्टीन येवपाचें आसा कितें काम करपाक जाल्यार ते येवचे ना. त्रास कित्याक काडटले? दोनपारचे 12 ते 3 जायसर सामकी भयंकर गरमी आसता. ह्या टायमाक म्हातारे लोक हांगा पयलीं म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन सारकें नासता म्हापशा भितर. कोण येता हांगा त्रास काडून आपले एक सादें इनवर्ड लेटर करपाच्या खातीर तेणें 1-1.5 वर हांगा रावपाचें. कित्याक स्टाफ आपूण जेवपाक खावपाक कोणाच्या तरी घरा गेला इज सामकें इनअप्रोप्रिएट आनी इनडिसिप्लीन बिहेवियर. आनी जो पर्यंत ही डिसिप्लीन सारकी म्युन्सिपाल्टीन येना तो पर्यंत म्हापशान सुदारणा केन्नाच जावची ना.